दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाव भयणीनो आयल्या वार रिना आमच्या गोंयांत आयिल्ले आनी रिना म्हणाले फादर तुमी येवन आस्पत्रेक येजे म्हज्या सांगता म्हणून आनी आमी ताका आज येवंक जायना फाल्यां सांजेर तूं ये आनी आमी येता म्हणून मागीर त्या कारान आयले आनी आमकां आपणून गेले ताच्या कारार आस्पत्रेक ताचे फ्रेंडा पळोवंक ते फ्रेंड ताचे एक विशेश पिड्यांत वळवळटाले तरणाटी भुरगींनी काजार जाल्यां दोगांय हे रिनाय काजार जाला आनी ताच्या फ्रेंडीक काजार जाला आनी ताच्या फ्रेंडाक आमचे समर्थीचे न्ही समर्थी दुसरें पूण क्लोज फ्रेंड्स आसा तें भुरगें बरें भुरगें पूण ताका एक विशेश पिडा मोगाच्यान ती त्या मांसांक बोळ ना जावची कल एक ताचें नांव एक मांसांकच बोळ ना जावची मांस तो सोलोवंक जायना आनी बारीक जावचें आनी पुरा आतां सुरूच्या स्टेजीर आसा तें आनी अस्कत जालां आनी बिरमोत आनी ती मांसां बोळना करगोवची गे मांसां बोळोवन हाडां मातुरची गे तशें तें आयकताना आमकां बेजार जालें आमी गेले मागणें आनी पुरा केलें रिना सांगता आनी रिनान तो पयल्यांत पाद्राब येतात आनी मागणें करतात म्हणून आनी पुरा ताका सांगून दवरलां तें इतल्या रिनान आमच्या विशयान सांगलां गी त्या भुरग्या कडेन आनी तें आमच्या समर्थीचें न्हय जाल्यार ताच्या काळजांत आमकां पाद्राब येतात हांव बरी जाता म्हणली आशा सोमी जेजू येता हांगा बरो करता आमकां म्हूण आशा बरोवन गेल्या आमी मस्त मागणें केलें आनी टायम आसतना हें भुरगें ताच्या सासूमाय कडेन सांगून येता रांदून आनी सगळें दवरता आनी ताच्या भुरग्याक सासूमाय पळयता रिनाक एक भुरगें आसा ताचो न्हवरो रीग घालता आनी हें वचोन सगळो दीस ताच्या सांगता ताका हेल्प करूंक ताका पळोवंक आनी पुरा त्या चेडवाची आवय बापूय ती केशें तांच्या घरा आसात ती येवंक आनी पुरा तांकां थंय पळोवंक तांकां घरा कश्ट आसा देखून याने ती राती मात रावंक येतात रिनाक काय करता म्हळ्यार दिसाक सगळो दीस सांपड दिवंक सांजेचें सकाळींचें गरज पडल्यार रातीक आनी पुरा दिवन तांकां सपोर्ट करता आनी हळ्ळे तावन तिच्या पयसान हेजे नाका म्हण हांव हांगा तावन पळयता रांदून हाडटा आनी ताका बरें जेवण दिता ताजे उलयता आदल्यो जोक्स आनी पुरा उलयतात आनी पुरा हांवें रिनाक विचारलें तूं कितें करता हांगा म्हणून त्या रिनानी एक विशय म्हाका सांगलो तो म्हज्या काळजाक इतलो लागलो की सांगचें नाका हांवें ताका रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 12-15 श्लोक धाडलो 12 अध्यायांत 15 श्लोक रोमाघरा बरयल्या पत्रांत रिनान म्हाका म्हळ्याक घालें म्हळ्यार एक उतार म्हळ्यार म्हज्या काळजांत तें तुमच्या काळजांत दवरिचें म्हूण हांव परत येता तुमच्या लागीं मोगाच्यान रिना म्हणालें घालें म्हळ्यार ती आमचो संतोश येरा लागीं वांटून घेनाता तो डबल जाता म्हूण दोडतो जाता तो संतोश चड जाता वांटू एक ताची ती रूल खंयची ती रूल संतोशाची रूल खंयची म्हजे डालो संतोश तुजे लागीं वांटून खणयल्यार काजाराच्या माठवांत आमी नासतना तुजे सांगात तुमी तुमच्या सांगात आमी नासतना संतोश डबल जाता म्हजे आसलो संतोश तातूंतलो तुका दिल्यार तुजे थंय तो डबल जाता म्हणून पूण ही रूल दुखीक न्ही म्हजी दूख तुजे कडेन नासल्यार तुजी दूख म्हजे कडेन सांगल्या क्षणां आतां म्हज्या काळजांत दूख आसा ती आयकोचो कोणी मनीस आसा जाल्यार ताचेर दूख सांगले आसा न्हय ती दूख डबल जायना ती अर्दी जाता खंय दूख उणी जाता काळजांची दूख थांबता अर्दी जाता उणी जावन येता म्हूण पळया संतोश येरांक दिल्ल्या क्षणां संतोश सोडटा तुजो संतोश सोडटा म्हजो संतोश म्हज्या कुटुंबांत संतोश वाडटा तुज्या कुटुंबांत संतोश वाडटा म्हज्या कुटुंबांत संतोश सोड बरोवन येता तुज्या कुटुंबांत संतोश सोड बरोवन येता तो वांटून घाणयल्यार दोन कुटुंबांच्यांनी वांटून घाणयल्यार पूण दूख तशें न्ही दूख जस्ट विरोध म्हजी दूख तुजेर सांगल्या क्षणां म्हज्या काळजांतली दूख उणी जावन अपयस जाता तुज्या काळजांतली दूख उणी जाता देखून दूख आमी खाण करचें एकामेकाक शेअर करचें म्हणालें तें म्हज्या काळजांची मस्त दूख आहा फादर ताचे लागीं शेअर करता म्हज्या काळजांत उणी जाल्यार ताच्या काळजांत पयलीं आसनातलें तें आतां आसता पळय देखून ताच्या हाली दूख पुरा हांव आयकता आनी ताच्या काळजांत उणी तें शेअर करता म्हज्या लागीं ताची दूख म्हजे कडेन सांगल्या तक्षणां ताची दूख मस्त उणी जावन आयल्या मस्त उणी जाल्या म्हणून येस फादर म्हणालें तें भुरगें न्हिदलें येस फादर वॉट शी सेज इज ट्रू म्हणून हांवें ताचे कडेन रिना म्हणलें रिना तुवें म्हजे कडेन कित्याक सांगूं ना पयलें म्हणून एक आंजाची वळख आसली जाल्यार हांवें सांगलें रिना जोक करून सांगलें एक आंज म्हणी म्हाका दिश्टी पडलो जाल्यार
एक पेन हांव देवाडे मागोवन खाणे जालें आनी त्या पेनांत इंक बरयलें तितल्यान खाली जाण्यातलें इंक दी देवा म्हणून मागतालो आनी तें पेन आंजा कडेन दितालो. आंजा कडेन सांगतालो हर एकल्याच्या घराच्या क्रिस्तांवांच्या हर एका जातीभेदाच्या वचून बरय. संतोश वांटून घाणयल्यार हेरां कडेन वांटून घाणयल्यार संतोश डब्बल जाता, सडटा. दूख तशें न्ही, विरोध काम करता. दूख हेरां लागीं सांगल्यार ती उणी जाता. देखून उणी जायचे देखून सगळ्यांचे दूख उणी जावं दी ह्या प्राजिताच्या खालार म्हूण आमी मागण्या करता हांव. मोगाच्यान ब्रदर रोजर शूड्स म्हणून तुमी नांव आयकलां म्हणून ब्रदर रोजर म्हळ्यार सगळ्या संवसारान नांवाड दीक ब्रदर रोजर फ्रांसाचो रोजर शूड्स म्हणून ब्रदर रोजर शूड्स तेजे एकुनिमिकल मॉनेस्ट्री म्हळ्यार क्रिस्तांवां पैकी मस्त पंगडा सगळ्या पंगडा एका पंगडा ताका एकुमेनिकल कावन्सील म्हणटात. ती ताणें एकुमेनिकल मॉनेस्ट्री म्हणून बांदल्या फ्रांसांत आसा तेजे म्हणल्या कडेन आनी ताचो डिरेक्टर एकुमेनिकल मॉनेस्ट्रीचो तो अध्यक्ष डिरेक्टर जावन आसा. तो थोड्या तेंपा आदीं जायत्या वर्सां आदीं आफ्रिकाच्या तेजे म्हणल्या कडेन मोगाच्यान तो तेजे आफ्रिकाच्या जायर म्हणल्यार वस्ती करून आसलो आनी ताका धाकटुलें एक 4 वर्सांचें धूव आशिल्लें. आफ्रिकाच्या जायर म्हणल्या कडेन आफ्रिकांत आसच्या जायर म्हणल्या कडेन तो वस्ती करून आसलो आनी त्या गांवांत ताका एक ताचें घर आशिल्लें. ताच्या घरा फाटल्यान एक ऑर्फनेज आसली अनाथ भुरग्यांक गत आदार नासल्या पिडेस्तांक आनी ती दवरतले. हाच्या घराक आनी त्या फाटल्या ऑर्फनेजीक मदें व्हडलो दोरो बांदलो तांणी. व्हडलो दाट दोरो आसलो, व्हडलो पागोर आनी हाचे धूव थोडे फावटी घरांत पळयता ताच्या धुवेक पिडा आसली देखून ते दुसऱ्या मेळोंक दिनासले ताका. ल्हान आसतना पिडा आली ताका. ताच्या श्वासकोशांत त्या काळजांत केली पिडा आली. ताणें दुसऱ्या पिडेस्त भुरग्यांक मेळोवन उजो म्हूण डॉक्टरान सांगलें. देखून हाचें भुरगें हाच्या गार्डनांत घरा भितर दुसऱ्यांक शेळ ताप आयल्या ताका भुरग्याक आयल्या कठीण कश्ट म्हणून ताका पिडा आली देखून ताका भायर वचोंक सोडनासलें. ताच्या गार्डनांत घरा भितर ताणें फाटल्या कुशीन गार्डनां आलें. हें भुरगें गार्डनांत खेळटाना एक कडेन वचून ते व्हडली वणवताली ह्या ऑर्फनेजीक कांचे आनी तिशिल्ले वणवतो ते वणटी कडेन वचून रावताले. एक दीस हाणें ब्रदर रोजर वचून तेजेचो तो एक एकुमेनिकल कावन्सिलाचो मॉनेस्ट्रीचो डिरेक्टर तो ब्रदर रोजर शूड्स ते धूव खंय गेले म्हूण पळोवंक घेता आनी चेडूं वचून एक हात भितर घालून रावलां. थंय त्या भुरग्यान सोदून काडलें. ह्या भुरग्यान हात भितर घाला एक बुराक त्या वणटींत एक बुराक त्या बुराका भितरल्यान हात घालून ओगेत रावलो. वो पळयलो आनी आयलो. एक वर जाल्यार भुरगें बुराकांतलो हात फाटीं काडिना. बुराका भितर ताचो हात आसा देखून वो कालें पळोवन रावलो. एक वरा उपरांत आनी पळयता लो हात काडलो बुराकांत हात काडलो आनी त्या बुराकान कालें म्हणून आयलें आनी तेणें वचोन पळोवन ते वो रोजर दुसरे दिसांनी हात धरतना त्यात जागो पळोवन तांच्या त्या ऑर्फनेजीच्या तेणें वचून तिळण आयलो. तिळण येताना तेणें आनी एका भुरग्यान चेरक्या भुरग्यान ताचो पांय मोडला. ते कोणें बॉम्ब दवरून त्या भुरग्याचो पांय मोडला. तोय 5 वर्सांचो भुरगो चेरको भुरगो ताणें हात घाला त्या बुराकांत. ह्या चेडवान त्या चेरक्याक पळोवना. ऑर्फनेजींत आणा ते चेरक्याक पळोवना. आणा ते चेरक्यांनी ह्या चेडूं कोण म्हूण पळोवना. ताचो पांय गेला बँडेजांनी गेला वळवळटा तोय तेणें आयकोन आयिल्लो. ह्या बुराकान थोडें पदां म्हणटाना आनी आयकोन यें थावन आनीक आलोलुया म्हणून त्या चेड्यान तेणें आलोलुया म्हणून आनी एकामेकाक पळोवन वतना हातांत ह्या हाताचेर हात दवरून ताची दूख हाची दूख काल एका स्पर्शान ती गूण करतात बुजयतात. हाचे पिडेक हाका बुजोवन आवय ती सगळ्यो ती नर्स ती कामार पडली. वो मागण्यार पडलो ताका बुजयतली. वो चरको मात्र पांय नातलो मोडलो. कश्टोचो आणात चरको ताची दूख आवय ना बापय ना त्या आणात खाली ताच्या हाता वयर हाचे आत्मात एकामेका. हें ताचे कडेन उलयना तो हाचे कडेन उलयना कांय ना. ताणें बुराकांत येवन हात दवरून बसचो. हें येताना तसो हात आल्यार तें दर रावता नासल्यार हें फाटी येताना तो दर रावता तेंत आनी तो भुरगो तेणें हात घालतना हेणें हात घालून एकामेका हात दवरून एकामेकाच्या स्पर्शांनी भुरगीं एकामेका बुजयतात. बुजोवंक व्हडलें उलाणें जायचें म्हणून ना. गाय तांबोवंक व्हडलें आमच्या कुडीचें आत्म्याचें गाणी काळजाचें गाय तांबोवंक व्हडलें उलाणें व्हडलीं पोएट्री व्हडलीं संगीता व्हडलीं कावनां जायचें म्हणून आमचो मोगाचो स्पर्शांत हाताच्या स्पर्शांत एकामेका ती बुजयतालीं. मोगाच्यान एकामेका ती मळोवनात एकामेका तांणी पळोवना पूण एकामेका थाच्ची तांणी करना. एकामेका स्पर्शांत एकामेका बुजयतात. आमच्या कश्टांत आमच्या नश्टांत आमच्या खंतींत आमच्या दुखांत आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार देदेस्पर जाल्ल्या वेळार निराश आमकां दोस्ताना बुजोवंक आदार दिवंक कोणी आसा. त्या घडी आमकां आदार जाय. आमकां बुजोवंक निराशा जाल्ल्या वेळार कांगाल जाल्ल्या वेळार दुखान भरल्या वेळार आमी आमच्या मोगाची आमचे तावन पयस केल्ल्या वेळार आमकां मोगाचो
मोगाच्यांनी आमकां डिवोर्स दिल्ल्या वेळार आमी आशिल्ले मोगांत वडोवंक डिवोर्स जाल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्यानी आमचो मोग करचे मोग कोणाच आशिल्ली पळय आमी कोणाचो मोग आशिल्लो ती मोगाची आमचो मोग करचे बदला गेरांचो मोग करचे करतना गेरांचो मोग केल्ले आमकां बघतना आमचो मोग आशिल्ली आमकां आशिल्लो मोग आमच्या मोगाच्या हातान मेळनातल्या वेळार आमकां बुजोवंक कोणी आसा गी आमकां त्या घडी आदार दिवंक कोणी आसा गी आदार दिवंक आसा गी हो आदार आमी आशेता कोणी म्हणी आदार मेळटा गी कोणातान मेळटा गी म्हणून बगूंक आमी आदार आशेता पूण एकुडा चोरयां आमकां आदार दिवंक आसा देव आसा म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगता आमी कांगाल जाल्या वेळार आमकां बुजोवन आशिल्ल्या वेळार खंतीन भरिल्ल्या वेळार दुकान भरिल्ल्या वेळार बेजारायन भरिल्ल्या वेळार बेबिरांत आमकां दोस्ताना निराशा जाताना निराशा आमकां दोस्त आसतना आमकां आसा आमचो सोमी कुर्सारून पडलो हें सगळी बगुल्लो सोमी जेजू आमकां कोण आसा कुर्सारतावन ताची बुजोवन आमकां दिवंक देखून आमचो वेळ आमचो ध्यान तें आमकां बुजोवच्या सोम्या लागीं आमी दिलो जाल्यार तो आमचो हात धरता आनी चलयता ह्या कश्टांतल्यान पाशार जावन व्हडलीं कामां केल्लीं जायत्यो जाल्लीं जायतीं जाणां आसात देखून तो आमचो हात धरता तो आमकां चलयता देखून समर्थीचो मुळाव्यो संगती आमी दरिजे मोगाच्यानो देखून ह्या काळार प्राजिताच्या काळार व प्राजिता काळार आमी एक ध्यान करचें समर्थीच्यो मुळाव्यो संगती खंयच्यो गी म्हणून पळयचे मोगाच्यान आमी समर्थीच्यो मुळाव्यो संगती ह्यो संगती आमी दरिजे देखून थोडे फावटी बापसाहेब म्हणटा हें मास खावचें गी तें मास खावचें गी ही मासली सोडची गी तें सोडचें गी एकलो म्हणटा 40 वर्सां हांव तांत्या समेत कांय ना म्हणून तांत्या मात कांय ना म्हणून पूण आनी एका ताचे भाव सरला ताच्या भावाच्या बायलेक कांय आस्त दिवना कितल्या कश्टांत त्या भुरग्यांक ती शिकयता ताका आस्त दिवना वो म्हाका फोणको सांगता ह्या वर्सा हांवें 40 वर्सां जातात हांव तांत्यांक कांय नासतना खरेंच 40 इज व्हेरी स्ट्रिक्ट हांव मास मासली कांय ना तांत्या समेत कांय ना खाली व्हेजिटेबल म्हणटा जेजू म्हणटा पोटाक कितें येता तोंडांतल्यान येता तें आमकां वायट करिना तोंडा भितर कितें येता तें वायट करता तोंडांतल्यान भायर येता पळय तें आमकां वायट करता म्हणून आमच्या तकलेंत कितें भायर संगती येता काळ जाता म्हणून वायट चिन्ना यारांचो दिवचें जालें तांकां नीत करनासतना तांकां दिवचें जालें तांकां दिनासतना तांकां तांचो वांटो आमी दवरून कोणून आमी करता पळय हें आमचें मेळयता वो स्वभाव येरांक दुखोवचें येरांक न्याय नीती दिनासतना येरांक आमी मोग करनासतना येरांच्या विशयान खबरो उलोवन तांकां दुखयतना अन्यायनी अनीत करतना तें दुखयता देखून ह्या समर्थीन मुळाव्यो वस्तू धरची आमी मुळाव्यो संगती धरता म्हण एक बसया आमी जेजूक मुळाव्यो संगती आमी करतल्या निच्यो करया मुळाव्यो संगती समर्थीच्यो मुळाव्यो संगती आमी धरजे मुळाव्यो संगती त्यो मुख्य 3 जेजून सांगच्यो एक जालें म्हळ्यार एक मोग आमी करचे निस्वार्थ मोग तांच्या बऱ्यापणाक दिवचो तो मोग त्यागान करचो मोग सॅक्रिफायस करचो मोगा खातीर इल्लो सॅक्रिफायस केलोय जाल्यार तो मोग तसलो मोग आमी निस्वार्थ मोग म्हणटा आमी ताका तो मोग आमी दिवंक ह्या करेजमान पडे दुसरें बोक्साणें काळजान थावन काळजाच्या गुंडाये थावन आमी दिवचें बोक्साणें तांच्या कित्याक म्हळ्यार तांणी आमकां दुखयल्ल्यांक ती तांची दूख पळयनासतना ती देवाची भुरगीं म्हणल्या खातीर आमी बक्षितां पळय ती क्रिस्तांवची तांणी बावतीज कणयला देव तांचो मोग करता जेजूच्या अमले रगत तांचेर पडलां देखून ती क्रिस्तांवां देवाच्या मोगाची भुरगीं देवाची बाळां ती म्हणटाना म्हजो राग म्हाका दिसना तांणी केल्ली दूख म्हाका दिसना आनी तांचो मोग म्हाका दिसता आनी तांकां हांव बक्षितां तें पळयलें मात तांणी म्हाका दुखयलें म्हणटाना म्हजो राग पळयल्यार मरता म्हणसरी हांव तांकां बक्षिना पूण ती देवाची भुरगीं म्हणून पळयल्यार देवाची बाळां ती म्हणून पळयल्यार म्हजी दूख म्हाका दिसना म्हजो राग म्हाका दिसना त्या दुखाची राग म्हाका दिसना मोग म्हाका येता हांव बक्षितां ह्यो मुळाव्यो संगती आनी एक म्हळ्यार शेअरिंग म्हजे कडेन कितें कश्ट आसात म्हजे कडेन कहल्याक गेल्या लागीं वांटून म्हणूचें कश्ट तेल्या लागीं गरजेवंता लागीं म्हजे कडेन कितें सड आसा तें हेरा लागीं वांटून म्हणूचें प्रत्येक जाण वांटून खाणेचें आमी देवाची सुवार्ता प्रसार करतल्यांक आदार दिवची कोण पळय देवाची सुवार्ता प्रसार करतात तांकां पाठिंबो दिवचो तांचें काम रावनाशें तेदा देव आमकां ताच्या कृपेन भरता आशिल्लें समाधान आशिल्लें सूख आशिल्लें समाधान दिता कोण पळय देवाचें रास करूंक सगळीं जिणी भेटयता तांकां आदार दिवचो तांकां पाठिंबो दिवचो तांचें काम मुंदर सुरू वचूंक म्हजो एक ल्हानसो आदार दिवचो तातूंत देवाची महिमा आटापण आसा हे खरेंच मन तसल्यो संगती आमी नियाळ करूंक सरस्पर दिवन दी शेअर करूंक म्हजे लागीं आसा संतोश शेअर करता आमी म्हळें दुडू आमी संतोश आमी शेअर केल्यार तो वस्तो जाता दुडू शेअर केल्या तेन्ना आमचो उणो देव आनी खरें दूख शेअर केल्यार ती उणी जाता
देखून जेजू आमकां कृपा दिवन दी. टिना म्हणलें भुरगें म्हाका सांगतलें काले म्हळ्यार ताचो न्हवरो ताका म्हणालो खंय ताच्या वळखीचो तो न्हवरो टिनाचो न्हवरो बिझनसमॅन, मस्त बिझनस आहा ताका, नाना तरेचो बिझनस आहा, हुशार तो, बरो इन्कम आनी पुरायता. ताका एकलो इश्ट आसा, तो एक क्रिस्तांव सोदतो, आमच्या समर्थी सोदतो तोय. तो इश्ट काल करता म्हळ्यार तो उपास आनी अशें फाळटा म्हण सांगून हरी एका शुक्रार उदक पियेना तो उपास. आनी सगळ्या खरेंच मासली जावं दी आनी कालें तांतयां जावं दी खंयचें खावंक वचना, तितलो प्राजीत करता तो. आनी हरी एका दिसा कुर्सावाट करता, कुर्सावाट आसा म्हण सांगून दोवता. चेड बागील तिके पळय आयल्यार पळय चेडो मात आसा म्हण चेड सांगता आनी तो दोवता. कुर्सावाट करून आयलो, आज कुर्सावाट जाली, बरी जाली कुर्सावाट म्हण सांगून हरी एका कुर्सावाटेक येता. पूण तो म्हणटा काले म्हळ्यार ताणें मस्तणांक पयशे आनी दिवंक आहात, हाचे कडेन आतां बरे पयशे आहात, बरो पपलांचो ताचो बरो पयसो जाला. मस्त रीण येता विचारता, फटीत मारता, पयशेच नात दिवंकूच नात म्हणून. हाका कितले ते रडटात, आडे भुरग्याक काजार आहा म्हणजे, आनी तूं क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर तुका जेडे हांवें अशें दिले पयशे दिले, दी म्हळ्यार वो दिवंकूच दिना, दोंगी करता, फटी मारता, हांगा कुर्सावाट करून येता. तेच तात आनी हांगा त्याच तोंडांत थंय जेजूचे नियाळ केले त्याच काळजांत हांगा आतां तक्षण खोटेपण येत जाल्यार कलीचे समर्थीचे आमचे हे रिवाजी, कली समर्थीचे रिवाजी घे म्हणून टिनाचो न्हवरो टिना कडेन म्हणटा खंय म्हाका कुर्सावाट करूं म्हणून येना, म्हाका मासली खंय सारो ह्या वर्सा म्हणून येना ताचें पळयतना म्हूण. आनी तो आनी करनासा, तांकां परत फटी मारता, तांकां चिटींग केलां, मस्त पयशे आनी ऋणकार येतात चिटींग करता. आनी हाका कोत्ता आसा अल्यो वस्तू बऱ्यो न्ही म्हणून एका डबल रेट घाल निघता खंय, फटी मारता, रेट चड घाल निघता, डोंगी निंगी ती डोंगी निंगी. जाल्यार ताका हांवें बोगाना न्ही, इतल्यो कुर्सावाटे करता आनी इतली बरी कुर्सावाट जाली, तितली बरी कुर्सावाट जाली, हांव उपास करता हें परा म्हणटा. मगाच्यानो हें पळया म्हणटा, म्हज्या न्हवऱ्याक आतां बावाडटा दंडाळटा गी म्हणून टिना म्हजे कडेन आमचे कडेन शेअर करूंक आयलां अशें म्हणून. देखून हयली तो न्हवरो विचारता खंय हयले समर्थीचे अभ्यास, ही समर्थीचें प्रॅक्टीस आमकां जाय गी. कितल्या जाणांडे लढाई करता, कितल्या बुरशें उडयता, लढाई करता, विघ्नां करता, लढाई करता, तक्षण वचून कुसावाट कर येता, हे घडी म्हूण की दिवन म्हजे कडेन दिवन येता. तेंकां समांगिता न्ही खंयचें अशें केल्यार हें समज हयलें जाय गी म्हूण थंय सारता. तशेंच आनी एकलें विण्णू म्हणलो एकला, ताचें काम गेलें, ताचें काम ताणें वगडायलें, ताचें विण्णूचें काम वगडायलें आनी तक्षण ताचें काम गेलें, ताणें काम गेलें थंय. काम गेलें म्हूण सांगून ताच्या चेडवाक काजार जावंक आसलें, चेडवा सांगलें आळ्या म्हजें काम गेलें म्हणून. चेडवान फोन करचें उणें केलें, मॅसेज घालचें उणें केलें. आतां 3 म्हयने रावन तेताना हें मॅसेजूच काडना, फोनूच काडना आनी म्हाका हांव तुजे मोगूत येना, आमी जायना म्हूण सांगता. हेणें कामी गेलें न्ही चेडूय गेलें म्हणून वो गोट्टू पियोर जालो, बोटलो धरल्या, बोट लायल्या. काम गेलें, चेडूय गेलें, बोट लायल्या, व्हडली बोट लायल्या. हांव वयर रडटा म्हणून पळयल्या सांगचे ओलो गोरो चेडो, ओलो लक्षण असो चेडो, 30 आनी 3 वर्सां जालीं. आतां पियोवन वो ह्या नमणे रावला जाल्यार तशें. मागीर आनी एक अण्णू म्हणलो भुरगो आयला, भायर तावन आयला, अण्णू म्हणलो भुरगो आयला. ताचें हांगा एअरपोर्टांत आयिल्लें ताचे फ्रेंड ते हांगा वचून ताका हांगा ताणें फातराबा मेळो न्ही, आमी हांगा आपण आयला. काम गेला, 6 म्हयने रावला काम नासतना तें. जाल्यार काम गेलां ताचें आयलां, चेडू वचून आपण हाडला आनी फातराबाचे पयले मेळया एकले सांगया म्हूण हांगा येवन सांगतात. हांव थंय थावन आयलो, फादर घालपा थावन चेडून सांगता काम गेलां फादर, परतून देव दितालो फादर, देवान आमकां कितें उणें केलां फादर म्हूण. आनी ते म्हणटा दोगांय जाण येतात खंय गुड्यार आनी पुरा वचून बसतात खंय. आतां पोर आयिल्लें म्हणटा म्हाका गुड्यार आनी बसचें खंय, एक सार माव आयकोन खंय डावनलोड कर, दोगां आनी बसचें खंय, खंय नवें नाक्याचें दोगां आनी मागण्यांक कर. आनी ते म्हणटा ते चेडू म्हणटा ताचें खंय बरें भुरगें ताका बुजयता म्हणून पळयल्यार सगळो दीस ताच्या आतां रावल्यात. आनी पियोंक सोडिनात ते, पियोवचें चेडको पियोवचें आनी कांय ना, काम मेळटा म्हणून. तो म्हणटा म्हज्या मागण्यान मेळनातल्या रे, म्हज्या बावीच्या पतिनेच्या मुखल्या पतिनेच्या मागण्यान म्हणी, ह्या चेडवाच्या मागण्यान म्हणी खंडीत म्हाका काम मेळटा म्हणून. तांचे कडेन तितले पयशे नात. पळया गी विण्णू कडेन पयले करून दवरले पयशे आहात, पयले ताचें आसलें ताणें घर बांदलां कडी केलां, तें चेडूं जायना म्हणटा. पूण ताचे कडेन पयशे आसा, ताचे कडेन बरे पयशे आहा, ताच्या नांवार 2 आस्ती आहात. एक इसले इकल्यारय ताका लाखां गांठल्यान मेळटात, पेंटेर पयलींचे काडून दवरली आसता ताका. आनी घरा बापायचो म्हणटा मस्त आसा, जाल्यार पियोवणें धरलां चेडूं सोडून गेलां. हाचे कडेन गरी ना, केल्लें कांय ना, एक ल्हानशें बापायन दिता म्हूण सांगलां आमचे वाटेंत रावा, नातल्यार तुका 3 सेंट जागो दिता म्हूण सांगलां. देखून बाबायन दिलें घर दितलो म्हाका रावूंक, हांव हे शेड बांदून रावतां तशें म्हूण सांगून तो उलयता. आनी पियोवणें आनी कांय ना, कलें त्या चेडूंक बुजयता.
मोग शेअर करतना, दया शेअर करतना ती डबल जाता, ती डबल वरती जाता. बोगणांचो आदार दितना तो बळवून जाता आमी बोगणांचो आदार. देखून चड जाय म्हणून बघता आमकां चड ह्या पळय मोगाच्यान इवय कालार आतांच्या कालार आमकां चड जाय म्हणून बघता. तंत्रज्ञान अभिवृद्धी जाल्ल्या बरीच तंत्रज्ञान विज्ञान आनी तंत्रज्ञान अभिवृद्धी जाला. देखून अभिवृद्धी जाल्ल्या बरीच मोगाच्यान आमकां चड जाय म्हणून आमकां बघता. नव्यो वस्तू आविश्कार जाल्यात आतां. नवीं फोनां आयल्यात. पयलीं आमी ल्हान आसतना फोनां आनी कांय नासलीं, मोबायलां नासलीं. आतां नवीं आविश्कार जाल्यात. पयलीं आयलें की दामी जालें, मस्त दामी जालें आमी की एक जायचें जाल्यार आनी मस्त कश्ट जालें. आतां तेंचेर टच केल्या पुरो, टच स्क्रीन म्हणून. देखून इतली आविश्कार जावन नव्यो वस्तू येतात. देखून सेलफोन आयला आतां, लॅपटॉप आयला, नवीं बायकां आयल्यात. तें जाय हें जाय म्हणून आमची भुरगीं हट्ट करतात म्हूण थोडीं रडोवन येतात हांगा. देखून लेटस्ट मॉडल जाय म्हणून सगळ्यां कडेन मोबायल आहा. भुरग्यां कडेन सडावत हांगा आयिल्ल्या भुरग्यां कडेन सडावत मोबायल आसा आनी थोड्या कडेन लॅपटॉपय आसा. पूण व्हडलें सोडाचें जायचें एप्पल जायचें आमकां, एप्पल मोबायल लॅपटॉप जायचे म्हणून लेटस्ट मॉडल जायचे म्हणून घेवची ओडणी विपरीत जाल्या. विपरीत म्हळ्यार घेवची ओडणी घेजे नवें घेजे लेटस्ट घेजे विपरीत जाल्या. देखून कठीण ओडणी आयल्या. कठीण ओडणी म्हळ्यार थोड्यांक शिकतना भुरग्यांक काम करया तें करया रिग्गाक्या खांडबटे सांबाळ अशें बरें चिन्ह आयल्यात. कठीण ओडणी आयल्यात. ग्रेस्त काय जाय, व्हडल्यांक काम जायचें, व्हडलो सांबाळचें जायचें आमकां, व्हडली इश्टागात जायचें, व्हडल्यांक घर जायचें, व्हडल्यांक कार जायचें म्हणून हें खंय जावन आयलां चिंता आपूण गोतना. देखून मोगाच्यान व्हडलें जायचें म्हणून घेवची ओडणी म्हणटा म्हाका आमकां खंडी जावन आमकां नांव दोळ्या मुखार येता आमचें एमिल्डा मार्कोस म्हणल्यार एमिल्डा मार्कोस. हें कोण एमिल्डा मार्कोस गी म्हणून? एमिल्डा मार्कोस आदलो फिलिपिनो अध्यक्ष जावन आसलो. फर्डिनांड मार्कोसाची पतीन फर्डिनांड मार्कोसाची तो अध्यक्ष जावन आसलो फिलिपिनांत. आनी हाचे कडेन ह्या एमिल्डा मार्कोसा कडेन 3000 जोडी वाणो, 1 2 न्ही 3000 जोडी 3,000 pairs ऑफ शूज. तितले शू आसले खंय 3000 केदां घालूंक घालूंक आमचे कडेन एक जोडी आसात शूज खेतना घालूंक आनी पुरा ते पिनल्या शिवाय आनी एक जोडी जाय गी म्हणून आमकां बघता. कुडके जाल्यार एक कुडके जाल्यार कोणी एक सांगता कित्या पळय कुडके जाल्यार गेल्यार ते नवी कडेन तांणी म्हळ्यार तशें आनी एकाडेन देखून यूज करूंक ताच्या पर्सनल युजाक 3000 खंय. आमचे एकली भारताची कोणगी दिल्ली मिटींग आसतना व्हडल्या सुटकेसींनी वस्तू बरोवन व्हरताली गे तामिळनाडांत एकली वस्तू व्हडल्या सुटकेसीन बरोवन वस्तू. काणूंची ओडणी मोगाच्यान तंत्रज्ञान वाडलां आनी नव्यो वस्तू आविश्कार जाताना काणूंची ओडणी आमकां आयल्या. पूण आमचें हॅपिनेस त्या वस्तूंत आसा गी. तितल्या वस्तू घाल्ली 3000 वस्तू घाल्ली तिची गत कितें जाली तिची पळयलां आमी. तिची एमिल्डा मार्कोसाची तिची गत कशी जाली पळयली आमी पळयलां. दुखाचे जे फोटो तिचे संख्यान पर आमी आयकलां आमच्या दोळे मुखार चरित्रांत आसा. 3000 वाणो जाल्यो जाल्यार भांगार कितलो केजी तिचे लागीं आसली, वज्रांक कितले केजी आसूंक पुरो, आज बोदीक रावळेर कितलें आसूंक ना पुरो तिका. पूण तिची गत केली जाली एक दीस ती पियाली गी. मोगाच्यान गेल्या वर्सा 1-2 वर्सां पयल्यान 2019 हार्वर्ड युनिवर्सिटी अमेरिकाची नांवाड्डीक सगळ्या विश्वाची सगळ्या संवसारार एक नांवाड्डीक युनिवर्सिटी म्हळ्यार हार्वर्ड युनिवर्सिटी ती अमेरिकाची. तांणी समीक्षा केली त्या नांवाड्डीक युनिवर्सिटीन विश्वविद्यानिलयांत तांणी समीक्षा केली. 1 लाख लोकांची तांणी इंटरव्यू केली. तातूंत ग्रस्त मनीस आसले, ग्रस्त मनीस न्हय जाल्ले आसले. देखून 1 लाख लोकांची पळय तांचें एक कितलें म्हळ्यार समीक्षा परफेक्शन हाडूंक, एक्युरेसी हाडूंक. देखून तांणी 1 लाख लोकांक तांणी एक क्वेश्चनर दिवन ताका टीक करूंक तांकां दिलें. मेळ्ळ्या लोकांक तांणी तांचे बॅकग्रावंड पळोवन ऑफिसांक बसोवन तांच्या सांगता हें पेपर दिवन तांणी टीक करून हाडलें. कोण हॅप्पी गे म्हणून, हू इज हॅप्पी इन द मॉडर्न वर्ल्ड म्हणून, कोण नीज जावन हॅप्पी गे म्हणून. तातूंत नीज दुडू आसली, बदीक आसली, हॅप्पी ना म्हूण तांणी सांगलें. मस्त दुडू आसली, रिच क्लास, फर्स्ट क्लासाची, हाय क्लासाची, वय ती मस्त दुडू आसली. ती चड हॅप्पी ना म्हण जालें. ताका हॅपिनेसान सोदून काडलें कोणा म्हळ्यार चड दुडू नातिल्ली, व्हडल्या कामार नातिल्ली, हॅप्पी आसलें ताका दिसून आयलें. मोगाच्यान हॅप्पी आसलें दिसून आयलें. ती कोण म्हळ्यार संबंधाक चड टायम दिली.
थोडी पयशे जाय आस्त जाय म्हणटात, थोडी टायमाचे मतींत टायमंत, थोड्यांच्या मतींत काम 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 आनी थोड्यांच्या मतींत दुडू पयशे भांगार वस्तू ड्रेस तेंपरा मतींत, थोड्यांक टायम म्हणून. म्हज्या सांगा त्या पाद्रा बाबलो सगळो दिसान उलोवचे टायम जालो टायम या टायम म्हणून सगळो दिसा तेका टायमंत. देखून तो केदाळे हॅप्पी. संबंधाक चड टायम दिले संबंधा खातीर. न्हवऱ्यान बायलेक टायम दिलो जाल्यार पतीन टायम पतीन एक टायम दिलो जाल्यार या आवय बापायनी भुरग्यांक टायम दिलो जाल्यार ती आवय बापूय भारी हॅप्पी आसात म्हूण. न्हवऱ्यान व्हंकलेक टायम दिलो जाल्यार तो न्हवरो भारी हॅप्पी आसा, ताचे व्हंकली हॅप्पी आसा म्हूण. व्हंकले न्हवरो टायम दिलो जाल्यार न्हवरो हॅप्पी व्हंकलो हॅप्पी आसा म्हूण. हॅप्पी एका पाद्राबान ह्या जाकान आपल्या परजेक इगर्जेंत रावून परजेक ताच्या फिरगजगारांक तांकां टायम दिलो जाल्यार येताले मेळ्ळो जाल्यार फिरगजींत हॅप्पीनेस आसता. फिरगजींत सिस्टरांनी कोण येतात एकामेकाक टायम दिलो जाल्यार कोण येतात हॅप्पी म्हणून तांणी समिक्षा सांगता. हार्वर्ड युनिवर्सिटीची समिक्षा सांगता. देखून व्हडलीं घरां व्हडलीं खारां व्हडलीं कामां आसल्यां प्रास ही घराणांतलीं व्हडली खाराणांतली व्हडलो दुडू आस्त बदीकनांतली हॅप्पी आसात, तांचे थंय तप्ती आसली म्हणून समिक्षा सांगता. चड व्हडलीं घरां आसलीं व्हडलीं कामां आसलीं व्हडली आस्त बदीक आसली दुडू आसलीं शहरांत मस्त पयशे आसलीं हॅप्पी नातलीं जाणां मस्त आसात संको सोड आसा हॅप्पीनेस नातली म्हणून सगळे आसूं न्ही हॅप्पी नातली खुशी नातली तृप्ती नातली संको सोड आसा म्हणून समिक्षा दाखोवन दिता. मगच्यानो 2000 वर्सां पयलें सांब पावलो जाण आसलो हें सत आमकां हॅप्पी आसाचें जाल्यार खुशी लायफ आसाचें जाल्यार एका तरेचें हॅप्पी आसाचें जाल्यार आमकां टायम गरजेचो पयशे दुडू गरजेचो न्ही. आमी टायम कोणा दिजे न्हीज संतोश खंय आटापता म्हणून सोदून काडल्यांत सांब पावलो एक मुखेल्या पंक्तीर आसा म्हण आमी सांगले एकलो वर्तो म्हण आमी सांगयत. तो म्हणटा वो संतोश समाधान खंय मेळटा गी म्हण सांगता. तो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 11-13 तो सांगता मोगाच्यानो निजायकी खंयच्याय स्थितीगतींत हांव ददोश जावन जियोंक शिकलां म्हणटा. हांव ददोश जावन जियोंक हांव शिकलां म्हणटा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 11-13 11 श्लोक सांगता हांव शिकलां खंयच्या परिस्थितींत ददोश जावन जियोंक शिकलां. वय दुर्बळकायेन ती जियोंक हांव जाणा आनी ग्रेस्त काय आसल्या ददोश परिस्थितींत हांव जियोंक शिकलां म्हणून. ददोस काय आसल्या वेळार उपाशी रावंक हांव शिकलां. म्हजे कडेन सगळ्या घरांत जाल्यार उपाशी रावंक शिकलां म्हणटा. गरजो तितल्यो दिसून येवच्यो वा कठीण गरजेंती दिसून येवच्यो गरजो तितल्यो आसोनी हांव उपास रावंक शिकलां आनी अडचणेंती हांव जियोंक शिकलां म्हणून. म्हज्या गरजांत आसचें ददोश आसोनी म्हज्या गरजांक कळ्ळें जाय. कापी बेतान दूद रेडी आसा जेवंक आसतना बरें मांस आनी जेवण रेडी आसा जाल्यार तातूंत हांव जियोंक शिकलां पुरो आसतना. म्हज्या खंयच्या अडखळेंती अडचणेंती कांय वेळार हांव जियोंक शिकलां म्हणटा. हांव शिकलां. म्हाका बळ दितेल्या सगळे सर संगती करूंक हांव शकता म्हणून. हें भुरग्यांक हांवें कदाळे म्हणचें भियेतात भुरगीं इस्काल येताना 10वेच्या भुरग्यांक 2nd PUCच्या भुरग्यांक यंत्र दिवचें हांवें 4:13 फिलिपियांक 4:13 हें हांवें बरोवन दवरलां आनी भुरग्यांक बरोवन काडूंक. देखून वय म्हाका बळ दितेल्या सगळें म्हाका शिकोवंक बळ दिलां ताणें मतीची गटाय दिल्या चड मार्क काडचें फर्स्ट येवचें आनी 100 काडचें बळ ताणें म्हाका दिलें आसतना हांव सगळी करूंक जाता. म्हाका मॅथ्स करूंक जाता सायन्स करूंक जाता सगळें करूंक जाता. कळ्ळें बरें उतार सांब पावलो त्या दाड सांगलें खंयच्या परिस्थितींत म्हाका जिवंक जाता म्हूण. अशें सांब पावलो आमकां आपयता आमची आशा आमचे व्हडणी पुना परिशीलन करचें म्हणून. परतून आमी परिशीलन करून विमर्शो करून पळयचें म्हणटा तो. तुजी आशा तें जाय हें जाय लेटस्ट जाय हें जाय म्हणून सांगताय न्हय ती आशा ती घेवची व्हडणी तुवें पुनर परिशीलन करचें परतून परिशीलन करून पळयचें म्हणून तो आमकां उलो दिता. आमची कमाई आमची यशस्वी आमची ग्रेस्तकाय आमी वय ही सोदल्यार कितले आमी सोदून हाच्या फाटल्यान पडल्यार यशस्वी जाय म्हाका बरें काम जाय म्हाका ग्रेस्तकाय जाय म्हण हाच्या सोदनेर सोदून त्या सोदनेर हांव पडल्यार तो म्हणटा हांव रितें जाता म्हूण. खाली हांव एमटी रितें खाली जाता म्हजें काळीज म्हजें जिवान म्हजें घराणें म्हणटा तो. देखून समतोलन जायचें जाल्यार सेल्फ कंट्रोल जायचें म्हणटा.
स्वादामान जायचें म्हणटा समातोलान म्हजे कडेन आसल्यार देवाचें बेसांव देवा आनी हेरांचो संबंद म्हजो घट जाता देखून म्हजें एम्प्टीनेस पयस जाता रितें पयस जाता म्हणटा तो रितें पयस जाता म्हणटा देखून तो म्हणटा खाले म्हळ्यार तुवें ही वयली समिक्षा पळोवन लोकाची जिणी पळोवन नीज तृप्ती मेळची खंयगी पळय ही समिक्षा आमी दोळे मुखार दवरचे ग्रेस्तान थंय अनहॅप्पी लोक कंडबटे आहा म्हणून सक्कडी आशिल्ल्या अनहॅप्पी लोक मस्त जाणांनी नॉट हॅप्पी म्हणून बरोवन दिलां तांणी हॅपिनेस ना म्हणून बरोवन दिलां देखून नीज तृप्ती मेळची नीज हॅपिनेस मेळची क्रिस्ता थंय देखून आमची फोनां आमची बायकां आमची लॅपटॉपां ह्या संगतींनी ह्या बदिकांनी तांतू खालें म्हळ्यार तांतू आमकां चड रूस आमकां जाय जाली खुशी आमकां संतोश तांतू हाटा पडना पूण ताच्या प्रास नीज तृप्ती मेळची क्रिस्ता थंय म्हणून आमी सांपावल आमकां सांगता देखून आशिल्लें बरें आशिल्लें आमचे कडेन कळयलें बरें आसा पळय नवे हाडच्या बदलाक नवीं कदेलां नवे मनशां आसा पळय आशिल्लें बऱ्या करून वापरल्यार यूज केल्यार आशिल्लें तें यूज करचें म्हजे कडेन मोबायल हांव पाड जाता म्हणसर कितल्या जाणांनी मोबायल जागी पावता मोबायल जागी विसरतात आशिल्लें तें पाड जाता म्हणसर आमी यूज करीचें तें देखून आशिल्लें तें आमी बरें करून यूज केल्यार कितल्या जाणांक हांवें आजोवन मागचीं आदलीं बापायन बांदिल्लीं घरां बरीं व्हडले पोर्टिको व्हडलीं घरां तीं कोसलोवन काडून टॅरसाचीं कॉन्क्रिटाचीं घरां व्हडलीं बांदतात तीं रावन भायर गावतात बरीं घरां काडल्यांत आतां ते घरांत रावंक ना म्हणून काल 60 लाखां दिवन घरां बांदलां आतां ताका तें रावंक नाका खंय आवयच्या घरा बैलेच्या आवयच्या घरा कोणी ना खंय तेजें घर आसा खंय तिका एक तुदू पूत आनी कडेन घर बांदून आनी कडेन शिफ्ट जालो ताच्या मावाड्याक वचून ते घर बांदून रावला हांकां आवय बापायन कोणी ना एक तुदू देखून पुता नाका दुयेक दी म्हूण सांगलां खंय आतां हें घर विकूंक दवरलां 60 लाखाचें बांदलां पयलेंचें घर दवरलें जाल्यार ताच्या आवय बापायचें कथा गोखणे ताच्या आड आसतना ती ल्हान घरां जालें आतां घर विकून वचोन कोणें माट केलां गे मंत्रां केलां गे म्हणून म्हजे कडेन सांगता तितलो पयशांची गरज देखून मोगाचें न्हू आशिल्लें आमी तृप्ती पळयलें जाल्यार आशिल्लें आमच्या आत्मज्योती आश्रम कांय 100 वर्सांच्या पयलेच्या कालाचें तें मातयेच्यो वण्टी कितल्या जाणां म्हणल्या मातयेच्या वण्टीन काल रावतात पळय तें बरें बांदा म्हणून आमकां बरी न्हीद पडटा समाधान दिता खुशी जाता नवें घर बांदून रीण काडून आमच्या हाली न्हिदी वगडोवन खणखणून व्हडलें घर खाल्याक आमकां समाधान दीत गी म्हाका तृप्ती दीत गी नवें घर देखून आशिल्लें समाधान आसा तर ह्या कश्टांच्या समाजांत घर मोडूंक गेलां जाल्यार म्हजे पेंटाच्या आडांत मोडटीत म्हणलें बे आमकां देखून आतां घट्ट आसा रावंक जाता आतां खंयच्या पेंटाच्या आडांक घट्टात लोकांची सेवा करूंक जाता बेड्डार पडून मरोवंक म्हाका नाका सेवा करतना ते देवान उडास केलो जाल्यार ताका महिमा जातली सत्याचें नांव म्हजे जिवान पर्यंत ताचें महिमा घातलो हांव देखून आसल्यो वस्तू तूं वापर आमकां बरें करूं पळया आमकां दिलां दादोशी आस्त आमकां दिलां दोस दिलां देवान दिलां आमकां आस्त आसा काम आसा तातूंत देवाचो हात आसा हांवें पळयता खंय म्हाका बरी आस्त आसा बरी कोवेंत आसा आमकां कोवेंत आसा तो देवाचो हात आसा हांव आतां आज देव म्हजे कडेन मस्त एंजलाचे बूक आसात कमेंट्री आसात म्हाका ते देवान व्हडले बूक काडूनचे देवान बाग दिलें भायर गेल्ल्यांत हांवें बरे बूक काडले म्हाका बायबल वाचूंक जाता समजूंक जाता व्हडले कमेंट्री म्हजे कडेन आसात मोगाचें हें कोणाचो हात आसा तूं देवाचो हात आसा ते व्हडले प्रोफेसरांनी म्हाका रोमान शिकयल्या वरवीं देवाचो हात आसा आज तुका बरें काम आसा तें व्हडलें घर बांदलां बँकान बरें पयशे धरलाय तांचो देवाचो हात आसा तुज्या भुरग्यांची जिणी आज यशस्वी जाल्या तुजीं भुरगीं अमेरिका गेल्यात तुजीं भुरगीं गल्फाक गेल्यात तुजीं भुरगीं ऑस्ट्रेलिया गेल्यात देवाचो हात आसा तातूंत आतां तूं थोडीं भुरगीं व्हडल्या कामार आसात हांवें म्हणचें कितलो सॅक्रिफीस तुज्या आवय बापायचो आसा आज तुमी व्हडलीं जाल्यात कितलो आवय बापायचो सॅक्रिफीस तांचो आटापून आसा हें आमी चित्र पळोवन नियाळ करचें प्रेज द लॉर्ड मोगाचें संवसारांत साबार बऱ्यो संगती आसात ह्यो बऱ्यो संगती आमी एन्जॉय करीचे आमी वापरचे आमी खुशी पावचे आमी यूज करीचे तो संवसारांत साबार संगती आसात वय देखून सोबीत संवसार ती फुलां तोटां आनी तोटां आनी आसात तोटां बेटां आनी पुरा सोबीत माडांची तोटां थोडे कडेन आमी घरा येता आनी बसून येताना आमी घरा बसून भायर बसता थोडे फावटी तोठांत वचून बसता तोठांत ते कणयेर बसून ते चेरान येतात हांवें धरणीर बसचें एक उबार जाग्यार या पत्रार बसचें कित्याक समज देवान रचलां संवसारचो रचना आपुरबायची खोली खुशी जाता आनी देखून ते नखेत्रां पळयतना अजाप जाता अजाप म्हणजे तें वाडटा मतींत अजाप हाडटा म्हज्या व्हडलें अजाप हाडटा ती तोठां पळयतना त्यो माडयो पळयतना केणबे पळयतना लायिल्ले थंड ती तळे आनी पळयतना अजाप मतीक आनी काळजाक अजाप हाडटा
नखेत्रां पळयतना आनी ते तोटां पळयतना देखून बरें जेवण कुटुंबांत सांगाता बसून संतोशान आमी खाणें जेवल्या वेळार तें बरें जेवण आमकां समेस्तांक संतोश हाडटा एकवट हाडटा कुटुंबांत व्हरतो आनंद हाडटा कुटुंबांत हाडटा बरें म्युजीक आयकतना आमच्या आत्म्याक शांती समाधान हाडटा बरें म्युजीक आयकतना हाडटा ह्या संवसारांत बऱ्यो संगती आहात त्यो आमी एन्जॉय करचे बरें म्युजीक आमी एन्जॉय करचें ते आत्म्याक शांती हाडटा समाधान हाडटा खुशी जाता एक पद आयकतना बरें काम आमकां संतोश हाडटा मस्त तृप्ती हाडटा बरें काम मेळ्ळ्यार भुरग्यांक बरें काम जाल्यार आवय बापायक सॅटिस्फॅक्शन तृप्ती हाडटा आमकांय तृप्ती हाडटा तशें तरी नीज तृप्ती येवची कोणता हें सगळी बरें काम हें संवसाराचें बरें नीज तृप्ती हाडिना नीज तृप्ती आमकां मेळची देवा थंय जियेल्ल्यान देवा थंय जेजू बसोत आमी जियेता म्हळ्यार जेजू बसोत आमी सतान जियेता जेजू बसोत आमी प्रामाणीकपणान जियेता जेजू बसोत आमी दया दाखयता जेजू बसोत आमी हेरांच्यो खबरो उलयना जेजू बसोत आमी न्याय नीत करता वांटून दितना आमी न्याय नीत करता त्या दाळा नीज जावन आमकां मोगाच्यान सॅटिस्फॅक्शन आमी आशिल्लें सॅटिस्फॅक्शन हाडटा तेन्ना ती तृप्ती आमकां नीज तृप्ती सॅटिस्फॅक्शन हाडटा जेजू खातीर जियेतना जेजू बसोत आमी खरें दान धर्म करतना जेजू बसोत पेंगटान दुखता जाल्यार सकाळ संजे म्हणसर बसून हेरांचें दूख कावन्सिलींग करून पळयतना जेजू खातीर जेजूच्या नांवान करतना ते म्हाका तृप्ती नीज सॅटिस्फॅक्शन हाडटा नीज तृप्ती दिता नीज संतोश दिता म्हणून सांत पावलो सांगता आमकां हें सांत लॉरेसान दाखयलें सांत आगोस्तिनीन करून दाखयलें जेजू बसोत करतना दाखयता मेळ्ळें गे सांत आगाता ताका इंगळे गेल्यात इंगळ्याच्या मुखार वाका तो क्विंटीन म्हणलो तो गव्हर्नर ताचेर काजर जाताना ते म्हणटा म्हजे उतार हांवें जेजूक दिवन जाल्यार म्हजी कूड ताका भेटयल्या ती म्हाका मोडूंक जायना म्हूण सांगता ते उतार देखून ते म्हणटा आगाता म्हणटा ना ताका जेजू खातीर दिवचें म्हणून देखून ताका ताचे वस्तूर खाण ताका त्या इंगळ्याचेर बाजूंक कट्ट्यो थापयल्यात कैलीच्यो कुडके त्यो थापयल्यात ते थापयतना त्या कैलींच्या कुडक्या पळोवन हें सोलोन येता मुखार बटाक हाडून आनी थंय येताना क्विंटीन ताचे पांय हातान खमतात ताका सगळी भुमी कंपल्या जाता थंय तो पळोवन धांवता हें उज्या लागीं येताना तो उज्यातान पयस धांवता क्विंटीन गव्हर्नर तो रोमाचो देखून सांत आगास्ताक येवन सोलोन येताना तें देवाचे मोग पळयता नियाळटा आनी ते हेरांक एक मणसुगेची जिणी दाखोवंक मुखार येता देखून तें सांत जालां देखून तांकां नीज जावन बळ मेळिल्लें नीज जावन तृप्ती मेळिल्ली नीज जावन तांकां शांती समाधान संतोश मेळिल्लो जेजू थंय वाडिल्ल्या वरवीं जेजू थंय जियेल्या पासून जेजू थंय जिवन ज्यान ताका संतोश आसलो तो वगडावन ताका मोड नासलो देखून आतां आमकां इन्स्टंट टी म्हणटा आमी इन्स्टंट कॉफी पुरो दूद आनी पुरो साकर आनी बरें त्या कापयेन दिता उदकांत घालून किरयल्या जाली देखून इन्स्टंट वडे म्हण मेळटात आमकां घरा हाडून जस्ट अशें टूथपेस्टा बरी अशें घालून एका घरा आमकां कर दिलें वडे टूथपेस्टा बरी ट्यूब दामल्या जालो वडे जावन येतात तेलांत तशें गोली भाजी मेळटात देखून हें कितलें मेळ्ळ्या बरी हॅपिनेस इन्स्टंट मेळटा कुडले दीस उर्ज वाडल्या भितर आमकां मेळटा गे मोगाच्यानो म्हाका हॅपिनेस जाय म्हणून तुमकां भोगोवंक पुरो मोगाच्यानो तुमी आमी सगळीं आश येता हॅपिनेस जाय म्हणून आश येता मोगाच्यान तुमी आश येतात हांव आश येता इन्स्टंट मेळटा गे ती कापी मेळ्ळ्या बरी 71 मिनटान कापी मेळ्ळ्या बरी 71 मिनटान टी वडे मेळ्ळ्या इडल्यो मेळ्ळ्या बरी आनी आतां बरें 71 मिनटान शेव मेळटात पयल्यान तांदूळ भिजत घालून मागीर सांजेर शेव करची तर सकाळ ताण वावरून नासतली आतां कांय ना ती एक प्लास्टिकाच्या तोटान मेळटा आनी उब काडल्या जाल्यार शेव जाल्यो 1 मिनटान जातात 5 मिनटांनी जातात देखून इन्स्टंट शेवयो इन्स्टंट वडे इन्स्टंट पोत्राट्यान पुरायल्यात देखून दीस रात उजवाडच्या भितर मेळटा गी हॅपिनेस तशेंच इन्स्टंट मेळटा गी रात उजवाडच्या भितर मेळटा गी मोगाच्यानो तुमकांय संतोश जाय म्हाकाय संतोश जाय मेळात गी मोगाच्यानो मग मेळटा गी ते आमी शिका जाय मोगाच्यानो हॅपिनेस आमी शिकन आमी गणसून काडयचे ते एका म्हणजे पयशे दिवन 5 मिनटांनी मेळचे विशय न्ही तो हॅपिनेस सूख संतोश खुशी जिवीत खुशीचें जिवीत सुखी जिवीत मेळचें तें आमी शिका जाय लर्न म्हणटा सांत पावलो आय लर्न टू बी हॅपी बुकेन ती दादोशी आसतनाय आनी म्हणटा तो हांव शिकलो म्हणटा तो सगळ्यान म्हाका शिकयलें म्हणटा प्रॅक्टीस करीचें म्हणटा हांवें प्रॅक्टीस केलें म्हणटा तो देखून हॅपिनेस मोगाच्यानो हॅपिनेसा विशयांत WB ईट्स म्हणलो ताचें सॉंग आमकां BSc तें आशिल्लें PUC तें आशिल्लें ईट्साचें पूण तो मोगा असो तो उण्या एजीचेर ताणें इतलें बरें डीप कावान ताणें बरयल्यान
ताचे सॉनेट्स बारी पोएट्री बारी फेमस तो गुड बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इंग्लीश पोएट तो WB Yeats देखून ताणें हॅपिनेस हांगा आसा थंय आसा हातू आसा तांतू आसा हांगा मेळटा थंय मेळटा इशीन मेळटा तिशीन मेळटा आलतोडी मेळटा पळतोडी मेळटा हिंगा मेळटा थिंगा मेळटा म्हळ्यार तें मेळना म्हणटा तें न्ही हॅपिनेस न्ही म्हणटा तो हॅपिनेस एक वाडावळ म्हणटा इट ग्रोथ एक वाडावळ म्हणटा हांवें दिसान दीस हॅपिनेसान वाडाचें म्हणटा हांव वाडटाना सुखी जाता म्हणटा सुखी जाता हॅप्पी जाता म्हणटा तो मागण्यांत वाडटाना ती मागण्याची मनशां वाडल्यार एक जेवसून आयल्यार तेरेचेर कोन्न आयल्यार आनी तुज्यान बिडके बिचार 2 खाणे आयल्यार तूं हॅप्पी आसा नाय तूं वाडल्यार मागण्यांत वाडाचें तुवें वाडाचें जेजू लागीं लागीं वाडोवन येचें तुज्या कामांत तूं शिकोवन करून पुरा कामांत वाडल्या बरीत कामाच्या जाग्यार तूं हॅप्पी आसताय काम करता आसल्या तुका देखून हॅपिनेस वाडटाना हॅप्पी जाताय देखून एक भुरगें स्पोर्ट्साक सुरू येताना तें वाडोना मागीर ते फुटबॉल खेळून भुरगे हुशार जाताना हॅप्पी फुटबॉल खेळूंक घेताना हॅपिनेस वॉलीबॉल खेळटाना हॉकी खेळटाना हॅप्पी स्पोर्ट्सान वाडोवन गोत्ताल्या बरीत म्युजीक खेळूंक तुका पयलें शिकताना मस्त तुका खेळून जाल्या उपरांत सगळें जाणून जाल्या उपरांत तूं शिकल्या उपरांत तूं हॅप्पी जाताय सुखी जाताय देखून जेजूच्या संबंधांत वाडटाना द रियल हॅपिनेस कम्स नीज हॅपिनेस नी सुखी जिवन मेळचें जेजूच्या संबंधांत वाडल्या वेळार आनी तो संबंध वाडोवंक हो प्राजीत काळ देवान दिला ह्या प्राजीत काळार तुवें आनी हांवें वाडोवंक हो प्राजीत काळ आमकां दिला मोगाचें न्हू हो प्राजीत सांपावलो म्हणटा हांव शिकलां घडये म्हणटा तुमी वाचा पिलपिगारा बरयल्या पत्रांत 7 अध्याय 11 आनी उपरांतले 13 म्हणसर तुमी आमी वाचा हांव शिकलां रिपिटेडली म्हणटा तो म्हणटा जिणेंत अप्स एंड डावन्स आसात थोडे वटेन बरें आसा थोडे वटेन दूख आसा थोडे संतोश आसा कश्ट आसा थोडे मोग आसा थोडे वटेन हेट्रेड आसा देखून तिसले आसा सोलू गेलू सगळी आसा जीक सोलवडी लायफांत आसा अप एंड डावन आसा पूण ते कश्ट ते वळवळे ती बूक दोगदोनी म्हणटा म्हाका सरपान साबलां पिडा म्हाका आयल्या मार हांवें केल्यात बंदीन कैदी जावन हांव वळवळ्ळां तारू म्हजें बुडलां तारवार आसुलो तारू बुडलां म्हाका म्हज्या मोगाच्यानी विश्वासघात केला दोंबी गालोटोन हांव शिरकोन पडोन म्हाका सडसडीत मार हांवें केल्यात म्हाका पडकिरो अपराध्यो म्हजेर घालन म्हाका निंदा कर म्हाका शिक्षा दिल्या तरी जेजू त्या सगळी परिस्थितीन जेजू म्हजे थंय आसुल्लो म्हणटा तो जेजूचो हात म्हाका धरचो हांवें बोगला म्हणटा तो जेजून म्हाका सांडून घालूं ना म्हणटा देखून जेजून म्हाका बळादीत केलें कित्याक म्हळ्यार म्हजे ताचे मदें इंटिमेट रिलेशनशीप आसलें बळादीक लागशिल्लो संबंद आसुल्लो रेवडारी मोग ताणें आनी म्हज्या मदें मोगान म्हाका रेवड घाल्लो इंटिमेसी रेवडारी मोग हो रेवडारी मोग हांवें बळादीक काडयलो देखून जेजू म्हाका हर एका परिस्थितीन म्हजे जेजू लागीं आशिल्ल्यान ती परिस्थिती हांव जिखोवन भायर आयलो म्हणटा मोगाचें न्हू आमची आशा आमची खयली ओडणी आज आमी एक विमार करून पळयचें हांव कहल्यान पुरा मेतेर कहली पुरा राटावळेत हांव मेतेर जालां तांतू मेतेर जालां हांतू मेतेर जालां तांतू मेतेर जालां हांतू मेतेर जालां खंयच्यान पुरा तूं मेतेर जालाय आज भायल्या गांवांत बरें काम आसा आनी बरो सांबाळ आसा एक कोरडांनी चिल्लार घालून एक आस्त काडून आयल्या थंय आतां हांव उदक ना सुकलां तोट सुकोवन आयलां आतां थंय बोरवेल काडली हांगा बोरवेल काडली म्हजें एक त्या वता हांव पळय 1.5 करोडाच्या लागीं दिवन तांणी आस्त काडून आयल्या आतां ताका थंय काम येचार आसा जाल्यार इतल्या वर्सां घडलें कांय ना यास्तीक आतां 50 लाखां दिल्यार ना तें उदक ना ओट्टी येवन काणयल्या काटाचें उदक बांदून दवरलें पळयलें काणयली आतां पळयलां उदक आतां उदक ना आतां कांगाल जाला मनीस ओतलो जाला हस्को जाला थंय आसा भायर थोडो फोन करता एक बोरवेलांत उदक मेळच्यार बांदाम 2,500 माडयेक एक बोरवेलाचें उदक पुरो गे मोगाचें न्हू पळय आमी खंयच्यान खंयच्यान परा मेतेर घालता खंयच्यान परा हात घालता आमी देवान दिलो 1 करोडान हांगा जीव 2 करोडान तुका सुनमाद्याने आशे येताले म्हूण हांतू घालताय तूं एक विमाचकन परिशीलन करून पळयलां गे तुवें देखून जेजूच्या देखून एक परीक्षा करून आमी जेजूच्या दिश्टाव्यांत पळोवंक पळय जेजू हें पुरा पसंद करता गी म्हणलें आमच्या जेजून हें पुरा म्हाका पसंद करच्या गी जेजून पसंद करचें पळयलां गे तर थोटकाणें जेजू पसंद करता जाल्यार काणें जेजून थोड वता तें थोटकाणें आनी कालें काणें तांतू मेतेर जा ती आशा दवर ही आशा दवर जेजून पसंद करता गे पळय जेजून पसंद केल्यार तें कर देखून जेजू पसंद करता गे म्हळ्यार दिश्टाव्यान तुवें पळयचें पडटा देखून मोगाच्या न्हू देव आमकां पळय कसले
उतार जेजूचे तुज्या मोतींत तुज्या काळजांत आसा रोंबयलां तुवें कसलें जेजूचें उतार. जेजू आतां जेजूचें कसलें रूप तुका जाय तुज्या मतीन काळजांत जेजूचें कसलें रूप तुज्या काळजांत आसा. पोरू रिताबायचें दूख सुशांतीक आयिल्लें सुशांतीक आयिल्लें ताच्या लग्नाच्या जिणेंत कालें इल्लेशे कश्ट आयल्यात देखून फादर म्हाका हे वचून आमच्या सोंप्यार बसलां थंय जेजूच्या काळजाचेर कांट्याचो मुकूट दवरलें. जेजूच्या सगळ्या तोंडार गाय आसा जेजूच्या दोळ्यां भितर एक कांटो भितर गेलो आनी दोळ्यांत हांव रगत देंवचें आनी पुरो कठीण पळोवंक कश्ट जाता. देखून आमी एका कोणा जाय जाल्ल्यांक पळोवन दी म्हणून आमच्या सोंप्यार एका सायडीक ल्हानशें व्हडलें हे चेडू मुखार दैवीक काकुळट आसा जेजूच्या काळजाच्या पिक्चरां आनी खरो इमाज आसात मदर तेरेसाच्या पिक्चरां हें वचून त्या पुल्यार बसून तें पिक्चर पळोवन बसलां. हांव वयताना फादर म्हाका एक उपकार करता थोड्या तेंपाक तें हांवें फाडलें लोरिजेगी म्हण विचारलें. हांवें विचारलें खाल्याक गाड जेजूरायच्या हांगा मुखार जेजूराय भांगराची किरिटा दवरलो जेजून भांगराचो कुरो दवरला क्रावन दवरला हातान बेतखडे कोणयलो भांगराच्या सिंहासनार बसला जेजू बसला म्हणून तें पुरा जाय फादर म्हाका सरकारा जात जेजू सिंहासनार बसलो भांगराची बेतखडे दवरलो मैमेमोन तूं सोर पदवेदार सोर काकुळदार सोर पदवेदार देव तो म्हाका सरकारा जाय फादर. पूण आज म्हजे बरी व्हडलो कुर्सार कांट्याचो कुर्सार व्हडलो माथ्यार कांट्याचो बुकूट दवरलो 5 गायांनी ताचें आंग पुरा रक्तान भरुल्लें तें म्हाका पळोवंक जाय ताचे गाय म्हाका पळोवंक जाय फादर. तें पिक्चर म्हाका दितात की व्हरूंक म्हणून म्हाका हेपटी म्हज्या काळजाचे म्हजे गायी सांगूंक ताचे कडेन मात्र म्हाका खुशी जाता फादर. म्हजे गायी ताचे कडेन दूख ताचेर सांग्या म्हूण जाता ताका पळयतना रायाक पळयतना महाराज सगळ्या संवसाराच्या रायाक पळयतना म्हाका येना फादर सांगूंक ताचें दूख पळयतना म्हज्या काळजाचें दूख ताचेर सांगूंक जाता फादर. म्हणून देखून ह्या करेजमांत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत घालया जेजूचे व्हडव्हडे दवरया नियाळया दीस रात नियाळया मतीन तें तासून दी तेदा तें तुका थांबयता तुका बुजोवन दिता. जेजू गायिल्लो जेजू ताका पळयतना तुकाय बुजयता म्हाकाय बुजयता सुशांतिकाक बुजयल्या बरी तुकाय बुजयता म्हाकाय बुजयता तुकाय थांबयता म्हाकाय थांबयता तुकाय संतोश दिता म्हाकाय संतोयता तुकाय न्हीद समाधान दिता म्हाकाय न्हीद समाधान दिता. तें मतीन दवरून जेजूचे आमी तें पिंतूर ह्या सगळ्या करेजमांत नियाळया कित्याक म्हळ्यार तें थांबयता तें आमकां क्लोज हाडटा आमचे पासून गायिल्ल्या जेजू लागीं ताची आनी तेदा म्हजी दुखी ताका दाखोवंक जाता म्हाका आनी ताची दुखी म्हाका ताची दुखी म्हाका बगूंक जाता आनी ताची दूख बघताना म्हाका ताच्या लागीं हाडटा जेजूच्या क्लोज हाडटा लागीं हाडटा आनी त्या दाडा म्हजी दूख ताका दितना म्हाका ती दूख सोंसूंक बळ मेळटा. म्हजी दूख काळजाची दूख पुरो वसाना व्हरना म्हज्या लग्ना जिवितांतली कुटुंबांतली हें जाल्लें पुरो दूख वसाना जावंक पुरो पूण ती सोंसून काडूंक ते दुखींतल्यानी म्हाका जियोंक जेजू कृपा दीत म्हणलें म्हाका खंडी जावन बघता देखून ताचे ह्या प्राजिता काळार समर्थ्योच्यो मुळाव्यो वस्तू आमच्या काळजांत गुंड रमोवन मतीन गुंड रमोवन ह्यो संगती आमी शिकया मुळाव्यो संगती आमी शिकया. जेजूक देखून जेजूच्या कश्टाचे व्हडव्हडे पळयतना तें ब्रिज एक संको आसल्या बरी एक ब्रिज सेतवे आमच्या आनी जेजूच्या काळजाक आमच्या काळजांत हांव आमचें दूख आमची दुखीची बगणां ताच्या काळजांत घालूंक एक ब्रिज देखून ताचे काळजा ताचे दुखीचे ताच्यो कुरीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरून नियाळया आनी जेजूतान आमी शिकया गुंड मुळाव्यो संगती दया बोगसाणें मोग विश्वास ह्यो आमी बोगसाणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी नियाळ करया. ती आमची जिणी बळवंत करतात आमकां बुजयतली घट करतली संतोश आमच्या काळजांत सत्नाच्या सत्नाक रास करतलो कश्टां दुखां ती दीस काडूंक आमकां धैर्य मेळटलें अशें करूंक सरस्वती देव ह्या करेजमाक आमकां फाव करून दिया. आमेन.